ऍक्च्युली हांगा इंटरनेट फॅसिलिटी जी वीक आसा आयची बिकॉज ऑफ द हांगाचे विषय ಗೊತ್ತಸ್ತು तुमका गल्फा कशें चलता आसता म्हण सो इट इज मे बी सम डिस्टर्बेंस माइट बी देर सो वसूर करचे फुडें देवाल्या प्रार्थना करून घेवन आमी स्टार्ट करें सो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिते नाम्ने नमः आचार्य पादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकृतदामदाय नगरकालिकायै नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः हरे कृष्णा माता जी स्क्रीन दिसता की म्हणून I hope the screen is visible. प्रभुजी Okay. Hare Krishna. ಶ್ಲೋಕ ದಿಸ್ತಾ ಅಸ್ಕಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಓಕೆ ಕೊನೆಯದು ಅಜ್ಜಿಯವಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 9.8 ಆಚ್ ಶ್ಲೋಕ ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಟು ರೀಡ್ ಅಜ್ಜಿಯವತ್ हाँ वज्र प्रभुजी ಅಜ್ಜಿಯಾಚಿ प्रकृतिं स्वामवस्थभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेरवशात् ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತು ಹಂಗ ರಾಜ್ಯವಿದ್ಯ ರಾಜಗುಹ್ಯ ಯೋಗ ಅಂತೂ ಹಂಗ सांगता म्हळ्यार हे होल कॉस्मिक ऑर्डर खंयचे हे भौतिक जगत मिगल अंडर आसा म्हणून सांगता भगवंत त्यामुळे मात्र न्ही इट विल बी क्रिएटेड इट विल बी ऑटोमॅटिकली मॅनिफेस्टेड एगेन एंड एगेन अंडर माय विल म्हणून सांगता मिगेलेची अधीन आदुकोन हें दिसता म्हणून सांगता भगवंत हांगा मागीर अदिना निमित्तची हें चलता आसा म्हणून हें खंयचें चलता आसा म्हणून पळयल्यार आमकां गुर्त आसा त्रिपाद विभूती म्हळ्यार भगवंताले लोक आध्यात्मिक लोक आणि एकवाद विभूती म्हळ्यार हे भौतिक लोक आध्यात्मिक लोक सोडून घेवन हे भौतिक लोक सो भगवंत ह्या विशय सांगता खंयचे म्हळ्यार हांगा प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्ण अवश्यम प्रकृति वशात हे खंयचे भौतिक लोक आसा की हे प्रतिपटी नाश जाता अनपास उद्भव जाता कशी म्हूण सांगल्यार मिगेले इच्छे निमित्त म्हूण सांगता कशी निमित्त म्हळ्यार मिगेले इच्छे निमित्त ऑटोमॅटिकली जाता आसा म्हणून भगवंत हांगा सांगता सो आमी अर्थ करून घेवया म्हळ्यार हांगा कृष्णाले इच्छे निमित्त हे पुरा चलता आसा हें भौतिक जगत म्हणून अर्थ करून घेवया हेंची आमी ಸ್ವಲ್ಪ दिवस फुडें चैतन्य महाप्रभुले गौरव पौर्णिमा सेलिब्रेशन केलेले आसा चैतन्य महाप्रभू कोण कोणी सांगेत की चैतन्य प्रभू महाप्रभू कोण म्हणून घेवन कृष्णाले स्वयं अवतार हांनी गौरव पौर्णिमा दिवस आमी पयर सेलिब्रेट केलेले आसा लास्ट आयतारा सो थर्ड अंतू हांगेले पाश्यद स गोस्वामी आसाची कोण स गोस्वामीची कोणी जावन सांगेत की स गोस्वामी कोण म्हणून घेवन रूप गोस्वामी
ತಂಗೆಲ ಅಣ್ಣ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಗೋಪಾಲ ಭಟ್ಟ, ರಘುನಾಥ ದಾಸ, ರಘುನಾಥ ಭಟ್ಟ, ಶೀಲ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। अंत दोगदंड बब्बा कौन? ಕೃಷ್ಣ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ आणि ಗೋಸ್ವಾಮಿ. रूप गोस्वामी. आणि दोगदंड वय कसं माही सांगायची कसकी संख्या बायसली ಶೀಲ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. वय वय करेक्ट ತಂಗೆಲ್ ಬಚ್ಚ ಸೊ ಹನ್ನಿ चैतन्य महाप्रभू पार्षद 6 गोस्वामीस हन्नी कसं नाही म्हळ्यारी हन्नी एक व्हडले मिनिस्टर जावन आसताची कोणाले हुसैन नवाब हुसैन हंगा बंगालांतू रामकेलींतू तांणी मिनिस्टर जावन आसताची कसं जाता म्हळ्यारी रामकेलींत एक पटी चैतन्य महाप्रभू वता आसतना तांकां मेळटा मेळून घेवन सांगतकी सनातन गोस्वामीक आनी रूप गोस्वामीक तुम्ही इतलं पण एवर्स भौतिक जगत्यांत तुम्ही हे केला काम केला आत्ता नी वचून घेवन तुम्ही हे पुरो सोडून घेवन आध्यात्मिक जगतांत येवका तुम्ही म्हणून सांगता तांकां मेळटा आनी रामकेलींत मेळटाची फर्स्ट सनातन गोस्वामी तेदन्ना तुम्ही हे काम सोडाचे तुमगेले मिनिस्टर गव्हर्मेंट सर्वीस सोडून घेवन आनी तुमगेलें काम कसं म्हणल्यार तुम्ही नित्य पार्षद मुगेले म्हणून सांगताची येवका तुमगेले सेवांत येवका म्हणून सांगता तेदान इमिडिएटली कसं करता म्हळ्यार दोग जाणां इमिडिएटली म्हळ्यार रायाल अंडर काम करता आसत आनी दोग जाण तांणी मागीर सोडून येवचें जायना तेव्हा कसं न्ही सान सान काम न्ही मिनिस्टर जावन आसताची एक प्रायम मिनिस्टर आनी एक फायनान्साची कसकी आसता सो सोडून येवचें जायना तांकां कसं करता ताजे कितें फर्स्ट रूप गोस्वामी सोडून घेवन वता सोडून घेवन वताना ताका कसकी एक रिजन घेवन सोडून घेवन वताना तो 10,000 भांगरा कॉइन एक अंगडीचेले दिवन घेवन वता अंगडीचेले सेक्यूर करून वता आनी तागेले विंगड कितले भांगरा कॉइन आशिल्ले दोनी म्हळ्यार दोनी बोट आशिल्ले तितले भांगरा कॉइन आशिल्ले तांगेले त्या गंगांत येवन घेवन तांणी कसं करताची तांगेले फॅमिलीक वैष्णवाक ब्राह्मणाक पुरा तांणी डिस्ट्रीब्यूट करताची 50% 25% आनी खाली तांगेले 25% तांगे कितें दवरून घेताची आनी रूप गोस्वामी कसं करताची चैतन्य महाप्रभूक सोदून घेवन वृंदावन वचपाक पळयताची तांणी वता आसतना हांकां कोणाक तांगेले म्हालगड भाव सनातन गोस्वामीक एक तांणी वरे भाव तांकां भगवान देवान सांगला न्हय तुम्ही आनी हें सोडका म्हण घेवन गव्हर्मेंट जॉब सोडका तुम्ही आनी आध्यात्मिकांत येवका म्हण घेवन तेदन्ना कसं सांगता म्हळ्यार आनी सनातन गोस्वामी कसं करीता म्हण लेखल्यार तांणी कसं करता म्हळ्यार एक नेवान दिताची नवा बोसीन्स शाक म्हाका हुशार ना म्हण घेवन पट्टी मारताची पट्टी मारून घेवन कसं करताची घरकड बैसून घेवन एक ब्राह्मण आपोवन घेवन श्रीमद भागवतम एवरी डे तांणी वाजूचे सूर करताची तांचे अर्थ करून घेवचे सूर करताची कोण सनातन गोस्वामी एक दीस जाता 2 दीस जाता हाका नवा बोसेनाक डावट येता हुशार ना म्हणल्यार एक वार रज घालयत 15 दीस रज घालत आनी कंटिन्युअस रज घालता कसं म्हण घेवन तागेले कामाच्या पेटयताची सेवका पेटोवन कसं जाता असं म्हण घेवन पळयता तेन्ना कळत की सनातन गोस्वामी हुशार ना न्ही समज आसाची गट्टी आसाची जाल्यार ती कसं करता आसाची घरकड बसून घेवन श्रीमद भागवतम ब्राह्मणाल करकेन दुखून आयकता आसाची एवरी डे तांगेले हेच काम भागवतम आयकुचे भागवतम पठन करचे भागवतमाचे अभ्यास करचे हे तांगेले एवरीडे काम तांकां वच्चे काम आवचे मन ना तेदन्ना हुसैन नवाब हुसैन कळत की हो पट्टी मारता आसता म्हण घेवन तो खुद्द येवन घेवन नवाब हुसैन घेवन कित्याक म्हळ्यार तितलें प्रॉमिनंट पोजिशन आशिल्लें तांगेलें सनातन गोस्वामी आनी रूप गोस्वामीले तेदन्ना नवाब हुसैन सांगता येवका तूं आनी पास कामाक तूं गेले म्हण सांगतना सनातन गोस्वामी सांगता ना हांव सोडल्या पुरा म्हाका नाका न्ही हें नाका म्हूण सांगता तेदन्ना कसं करता तांकां बांदून घेवन तांकां जेला वचून अरेस्ट करून घेवन जेला वचून घालता नवाब हुसैन तेदन्ना रूप गोस्वामीक कळत की चैतन्य महाप्रभू हांगा दुखून पूरी दुखून ही इज प्लानिंग टू गो टू बनारस
सो तांणी कसं करताची इन्फॉर्मेशन सनातन गोस्वामी दिताची. सनातन गोस्वामी दिताची आनी तूं कशी बीन तांकां गोतना रूप गोस्वामी खान भितर घाला म्हण घेवन जेला घाला म्हण तेदन तूं कशी बीन हें कोन्न घेवन चैतन्य महाप्रभूक मेळुया म्हण सांगता. हांगा हें इन्फॉर्मेशन सनातन गोस्वामी कळता. तेदना तांगेले आशिल्ले 7,000 भांगर भांगरा कॉयन काणगेन ते जेलरा दिता. फस्ट 5,000 दिताची. सांगता की जेलर सांगता की म्हाका सोडूं जायना कित्याक म्हळ्यार ते 9 आबुसीन तुका गेल्या म्हणके म्हाका वर भितर घालून सोडता आनी म्हाका मान सोडता. हांव जेलर हांव हें करूं जायना म्हण सांगता. तो सनातन गोस्वामी सांगता की ना हांव कसले वता आस म्हळ्यार हांव मक्का वता आस तीर्थयात्रा वता आस म्हगेले हाजी कितेर वता आस कसले प्युरिफिकेशना कितेर वता आस म्हाका ताजे कितें तूं सोडची का तुगेले तूं हाजी तुगेले एक कर्तव्य म्हणून सांगता. कडे सांगून आनी 7,000 दिताचे भांगरा कॉयन. म्हळ्यार इमॅजिन करा तितले प्रॉपर्टी तितले तांगेले की धन आशिल्ले. आतां एक भांगरा कॉयना कितलें मोल आतां लेकार कितले दुड्ड जातले म्हण लेकाराचे. सो 7,000 भांगरा कॉयन काणगे न्हू ते जेलर दित. जेलर कसं करता रात्रीक तांगेले चेन बांदील हतकडी आसा पळय त्या कट्टकोन घेवन तांकां सोडता. सोडून घेवन वस म्हणटा आनी गंगा दुखून पास करून घेवन येताना हांगी एक कडेन येताना तेदन पास जावन घेवन येताना रामकिले दुखून गंगा दुखून मुखार वचून घेवन येताना कसं जाता म्हळ्यार हांकां वचका कशी चैतन्य महाप्रभूक मेळका म्हण घेवन कितले तांगेल्यान तूं एक उत्साह आस एक धैर्य आस तांगेल्यान तूं ते दृढता आस आनी एक निश्चय केला भगवंतान सांगिल्ले एक तांणी एक उत्तर आमी पालन करता म्हणून एक तांगेले एक हें आसा तें आमी पळोवया. तितले हे कश्ट जाल्यार तांणी कसं करताचे म्हळ्यार कितले कश्ट जाल्यार तें जेला दुखून भायर येवन घेवन वताचे मुखार मुखार वचून घेवन चैतन्य महाप्रभूक मेळूं वताचे बनारसा वाराणसींत. वता आसतना तांकां कश्ट मेळटा. एक वाराणसी फुडें बनारसांत वचे कडेन एक हॉटलांत रावपा जाता तांकां. ते व्हडले एक जमीनदाराले घर कडेन रावपा जाता. रावचे जाता आनी तांगेले ओटू सेवकान कसं करता आसता म्हण तांगेले इतले भांगरा कॉयन आसता पक्कनी खंय न्हू दावका म्हण जाल्यार म्हणून एक 8 कॉयन तांगेले सेवकान कांडून घेवन आसता. कोण सनातन गोस्वामी सेवकान तांणी सेवकावर एकल्याक घेवन घेवन येता तांगेले फॉलो करता केदोन आसता तांगेलो ताका घेवन घेवन येताचे. ते जमीनदाराला येता आनी जमीनदाराक कळटा. जमीनदाराक तागेलो ओटू एक ज्योतीश आसता. ज्योतिशान सांगता हो कोणी न्ही हो मिनिस्टर नवा भोसेनाल मिनिस्टर हो तितले तांगेले इतले खाड वाडोवन ह्या पुरो ड्रेस हे मात्ते घावन घेवन तांकां कोण म्हण कळनासता बट तो ज्योतिशीक कळटा. ज्योतिश सांगता हो नवा भोसेनाल प्रायम मिनिस्टर तो तांगेले की 8 भांगरा कॉयन आसता म्हणून सांगता. हो लँडलॉर्ड कसं करता म्हळ्यार तांकां रात्रीक तांकां मान घेवन तांगेले आशिल्ले 8 भांगरा कॉयन चोरी करता म्हणून लागता. हें तांगेले ट्रिटमेंट पळोवन घेवन सनातन गोस्वामीक भारी संशय येता. तांणी म्हळ्यार प्रायम मिनिस्टर ही नोस इट अँड एवरी अँगल. एक कोणाला एक मनशाल बिहेवियर आनी पळयलें कळटा तांकां कळटा. चैतन्य चरितामृतांत बरयताची तांणी सांगता म्हण ते ज्योतिशा कडले तितले मात्ते तागे पयशे मात्ते चड सनातन गोस्वामी मात्ते आसता. तांणी कसं म्हणताची म्हाका डावट लागता वचून काम तांगेले हाका हेल्प करता सेवकाक आपयताचे तुगेल्या कसं न्हू वाचुवे न्ही तुगेल्या कसं न्हू हाडला तुवें एक व्हॅल्युएबल कसं न्हू वाचुवे म्हणून निमित्तान तो सांगता म्हगेल्या 8 भांगरा कॉयन आसता बद्दक सांग म्हणटा 8 भांगरा कॉयन आसता म्हणटा. सनातन गोस्वामी करता की पुरा भांगरा कॉयन घेता की 7 तांतुले काण घेवन येता की आनी वचून घेवन त्या लँडलॉर्डाक वचून घेवन दिता की कोण तांकां आश्रय दिलेले की ते न्हंय गुड्ड पार करून घेवन बनारसा वचचे सांगता की म्हगेले आशिल्ले हे भांगरा कॉयन तुका दिता आस म्हाका कशीय बीन करून घेवन बनारसाक वाराणसीक वचचेक म्हाका तुवें हेल्प करता म्हणटा. तेदन त्या लँडलॉर्डाक कळटा की कितले सत्यवंत आनी कितले तांगेले भगवंता वयर प्रीती आसा कितले उत्साह आसा भगवंताक मेळचे तितले
भगवंताला एक तांगेल शक्ती अर्थ कोण घेतली कितलो उत्साह असं म्हणून उत्साह आम्ही नेक्टर ऑफ डिवोशन इन्स्ट्रक्शन म्हणता पळे उत्साह निश्चय धैर्य तत्तत् कर्म प्रभक्षणात संगत्यागात सतोगती षड्बीर भक्ती प्रसिद्धती भक्ती केदान येता म्हणून अंतू कळता ते लँडलॉर्डाक पश्चाताप जाता की हांव कसो करूंक बशिल्लो एक ज्योतिशाला आयकून घेवन हांव तांकां मारूंक गेलेलो हांव भयंकर तप करता आशिल्लो म्हूण क्षम मागून घेवन म्हाका नाका भांगरा कॉयन म्हणटाना सनातन गोस्वामी सांगता की म्हाका भांगरा कॉयन तुक नाका म्हणलें रे हांव दोवन घेतलें रे आनी कोणी म्हाका वचून घेवन मुखार सून मारताची त्या नाका म्हाका तूच दोवन घे म्हाका एक सिक्युअर प्लेस कोण घेवन तूं वच्ची तशी म्हाका एक चैतन्य महाप्रभू मेळटा तशी करी म्हणटाची सो तांकां भांगरा कॉयन दिवन घेवन आनी मुखार सून वताची खंय वताची वाराणसी खेळटाची सनातन गोस्वामी वचून घेवन ಹಂಗೆಲೆ ಕೊಣಾಲೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕಡೆ ವಚೂರು ಮೆಳ್ತಾಚಿ ತೆದನ ಮೆಳ್ತಾ असताना चैतन्य महाप्रभू तांगेल घरकड राबून आसताची चैतन्य महाप्रभू तांकां भितर आपोवन घेवन तांकां भारी आलिंगन करून घेवन पळयताना तांगेल पुरा खंयची स्थितीर आसा म्हळ्यार कितकी दीस तांणी ट्रॅव्हल करून येयल्ले आसा बंगाला दुखून तुगेले हांग ते बनारस ते कितले दूर ते फुडले आतां केला म्हणकेची ट्रेन तुमगे म्हणजे फ्लायट तसले ना अवस्था आतां गल्फ ಅಂತ तशीच आतां फ्लायट ना कसले ना सो आमकां वचका म्हळ्यार आयदर समुद्रार दुखून वचका शिपार जावं आयतार भारी कशी तशी त्या स्थितीर सो आनी थंय पावल कडले सनातन गोस्वामीक शिक्षा सनातन शिक्षा म्हळ्यार एब्सोल्यूट ट्रूथ परमसत्य कसं म्हणून सनातन गोस्वामी भगವಂತಲಾಗಿ ನಿಂಗಿತಾಚಿ ಸೊ ಭಗವಂತಲಾಗಿ हे चैतन्य महाप्रभू सांगताची हे श्लोक चैतन्य चरितामृत मध्य लिहिलांतू अवतार हय कृष्णेर सद्विद आर हरे कृष्ण दिसतास की श्लोक हरे कृष्ण दिसतास ओके सो ಅಂತೂ ಭಗವಂತ सांगतास कसं म्हळ्यार सनातन गोस्वामी अवतार हय कृष्णेर षड्विध म्हळ्यार स नमुने अवतार स म्हणून सांगतास भगवंताले there are 6 types of incarnation avatar of krishna one comprises of incarnation of vishnu purusha avatara and other comprises of incarnation meant for the performance of pastimes lila avatara आणि अशी स विधाचे अवताराचे विवरण दिताचे कोणी दोन सांगत की स अवतार खंयचे म्हणून भगवंताले मेन पुरुष अवतार अंग वय अवतार लीलावतार शक्तावतार शक्तावेश अवतार वय करेक्ट अवतार गुणावतार गुणावतार शक्तावेश अवतार लीलावतार मन्वंतर अवतार युग अवतार शक्तावेश अवतार हे स भगवंताले मेन अवतार हे चैतन्य चरितामृतांत मध्य लिहिलांतू भगवंत सांगा चैतन्य महाप्रभू भगवंत ब्रह्म संहितांतू ब्रह्म सांगता भगवंत कोण म्हणून अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि ब्रह्म सांगता भगवान कोण म्हणून अद्वैत म्हळ्यार नॉन ड्युअल ही इज नॉट डिफरंट फ्रॉम नॉन डिफरंट अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम अनंत जालेले रूप तगेले एंडलेस फॉर्म तगेले काउंट करूं जायनातील फॉर्म आसा कोणाक काउंट करूं जाता की समुद्राचे अले कितले आसा म्हणून कितले कोणाक काउंट करूं जायना तशी जी तांतु अद्वैतम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनंच्या पुरुष कोण तो म्हळ्यार नवयौवन जावन आशिल्लो कृष्ण परमात्मूची मात्र सो
वेदेषु दुर्लभ वेद अदुकून पळयलेले तुमकां अर्थ करूंक जायना आनी तुमकां अर्थ करून घेवच्याक साध्य ना. तसले असेल कोण म्हळ्यार गोविंद गोविंद पुरुषम तमहं भजामी. तसले गोविंदाक हांव प्रणाम करता म्हणून ब्रह्म सांगता. तेंची चैतन्य महाप्रभू हांगा सांगता आसची स नमुना मेन अवतार आस. तांचो स नमुना मेन अवतारांत आमी आयचे पळोवचे आशिल्ले पुरुश अवतार. पुरुष अवतारांतू विष्णु तू त्रिरूपाणी. विष्णु तू त्रिरूपाणी म्हळ्यार 3 रुपारी विष्णू आसता. कोण 3 रुपारी विष्णू आसा सांगा. कोणी जावन सांगेत की. कारोदकाशाय विष्णु, गर्भोदकाशाय विष्णु, क्षीरोदकाशाय विष्णु. थँक्यू माताजी, थँक्यू. एक्झॅक्टली करेक्ट. तेंची हे स प्रश्न हांगा नैमिषारण्यांतू ऋषी हांगा सूत गोस्वामीक निमगेताचे. सूत गोस्वामीक निमगताची कसन म्हळ्यार एक मिनट स्क्रीन शेअर करता. फर्स्ट कॅन्टोचे फर्स्ट चॅप्टर 17th श्लोकांतु तस्य कर्माणि उदाहराणि प्रगृहानि शौरभि ब्रूहि न श्रद्धानां लीलया दत्ता कला. हाजे मीनिंग कसं म्हळ्यार gracious and the great learner sage like Narada sings of them. Please therefore speaks to us who are eager to hear about the adventures he performs in various incarnations. आणि स प्रश्न निमगेताची ते स प्रश्नांतू एक 4 प्रश्न खंयचे म्हळ्यार हे प्रश्न सूत गोस्वामी लेगी नैमिषारण्यांतू ऋषी स्वरा निमगेताची. हे कोण लीला अवतार आणि भगवंताले गुणावतार खंयचे आनी भगवंताले पुरुष अवतार खंयचे भगवंताले युग अवतार खंयचे म्हणून पुरा तांणी निमगुच्याक इच्छुक आसताची. कोण नैमिषारण्यांतू ऋषीची. कोणाला निमगिताची सूत गोस्वामी लेगी. सूत गोस्वामी हे एक्सप्लेन करता करता पुरुष अवताराक मुखारसून वचून सांगताची 3rd चॅप्टरांतू सूत उवाच जग्रे पुरुषं रूपं भगवान् महद् आदिभिः सम्भूतं षोडश कालम् आदो लोक शिशिक्षया. सूत गोस्वामी कसं म्हणताची म्हळ्यार at the beginning of the creation, the Lord first expands himself in the universal form of Purusha incarnation and manifested all the ingredients for the material creation, and thus at the first there was a creation of 16 principles of material action. This was the purpose of creating a material universe. म्हणजे सूत गोस्वामी या फर्स्ट श्लोका नंतर एक्सप्लेनेशन दिता सूत गोस्वामी 3rd कॅन्टंतू सॉरी 3rd चॅप्टरांतू फर्स्ट कॅन्टंतू एक्सप्लेनेशन दिता आसताची. आमी भागवतमांतू पळयल्यार कोण कोणाल भितर आमी कसन कन्वर्सेशन चलता आसता. कोणी जावन सांगेत की. सूत गोस्वामी शौनकादि. ओके. परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी. ओके. विदुर मैत्रेय. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಭಾಗವತಂ ಅನ್ಪಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವಪಟ್ಟಿ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ आणि सूत गोस्वामीला असतात आणि मध्य सडन नाव आणि कोणाला मैत्री येवच्या पुरो तशी येता. सो सूत गोस्वामी हांगा सांगतास कसं म्हळ्यार जग्रे पुरुषम रूपम मुखारसून नाव घेवन आशिल्लें मुखार नाव घेवन जग्रे the planetary portion. The people accept that Purusham, planetary portion of Purusha incarnation, first down घेवन आसले म्हणून सूत गोस्वामी सांगता. सो हांव मात सांगेल म्हणके विष्णु तू त्रिरूपाणी तांतू फर्स्ट खंयचे पुरुष अवतार म्हळ्यार कारणोदक्षाय विष्णु.
कारणोदक्ष विष्णु भगवंताले फर्स्ट इन्कार्नेशन. फर्स्ट चतुर्युगाद सेकंड चतुर्युगादकोनु भगवंताले फर्स्ट इन्कार्नेशन महाविष्णु. ब्रह्मसंहितांतो हें सांगितलं असं ए कारणावजले भजती स्म योगा निद्रामनंत जगदंड सरोमकूप आधार शक्तिं पवलंब्य परां स्ममूर्ती गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि. ब्रह्मसंहितांत ब्रह्म म्हणता असं ए कारणावजले भजती स्म योगा. हे कारण उद्दकांतू निद्दो नाशिल्ले भगवंताले अंगा दुखून तगेले एक निद्राम अनंत जगदंड जगदंड रोमकूप तगेल एक रोमा अंत दुखून केसाचे अंगाचे केसा दुखून एक कसं म्हणजे अंड एक एक भौतिक जगत क्रिएशन जाता केदाना तगेले एक तगेले उस्र घेता असता. तो हे विवरण कोण दिता असं ब्रह्मा. हेंची सुत गोस्वामी हेंची अध्यायांतू मुखारसून वरे एक्सप्लेनेशन दिता. तो आम्ही कसं अर्थ करून घेऊयात म्हळ्यार आमचो फर्स्ट क्रिएशन भगवंताले भौतिक अंतू म्हळ्यार पुरुष इन्कार्नेशन म्हळ्यार महाविष्णू कारणोदक्षाय विष्णू. कारणोदक्षाय विष्णू हांगेल दुखून सॉरी कारणोदक्ष विष्णू दुखून तो एक पटी ते अंडा दुखता गेला अंगा दुखून एक प्रत्येक एक सृष्टी जाता असताना ताजेवर एक ग्लॅन्स करता भगवंत. ग्लॅन्स करता असताना त्या प्रधान वचून महातत्व जाता. प्रधान अंतू हाची पुढली श्लोकांत सांगिल्लें म्हणजे फर्स्ट सिक्स एलिमेंट्स आर प्रेजेंट ह्या श्लोकांतू. जग्रे पुरुषम रूपम भगवान महद आदिबी शंभूतम श्लोक जस्ट जग्रे पुरुषम रूपम भगवान महद आदिबी संभूतम षोडश कालम. षोडश कालम म्हळ्यार हांगा दिला म्हळ्यार 16 प्रिलिमिनरी प्रिंसिपल्स. 16 प्रिंसिपल्स कसं नाही म्हणून सांगल्यार हांगा अंतू 5 ग्रॉस एलिमेंट्स 5 वर्किंग सेन्सेस अँड 5 वर्किंग अँड आणि कसं नाही 5 आणि कसं तन्मात्र right and one mind. So total 16 elements has been formed. So तदन प्रधान आशिल्लें तांतू दुखून भगवंताल ताची ग्लॅन्स पडले नंतर इट बिकम्स महातत्व. महातत्व जाल्या नंतर ಈಚ್ प्रत्येक अंतू भौतिक जगतांतू भगवंतू खंयच्या रूपार वता गर्भोदक्षाय विष्णू रूपार वता. गर्भोदक्षाय विष्णू जावन घेवन आसता. गर्भोदक्षाय विष्णू दुखून तागेले गर्भ दुखून हे 14 प्लॅनेटरी सिस्टम येता आसता. तेंची भगवंताले ह्या विशय जावन घेवन नारद मुनी कोणाले नेमगेता म्हळ्यार ब्रह्माले नेमगेता. ब्रह्मालेगी नारद ब्रह्माले पूत न्हू मानसिक पुत्र. सो ताका आश्चर्य जाता की ह्या सृष्टी कशी जावन आसता म्हणून भगवन नारद एक पटी ब्रह्माले नेमगेत यद्रूपम यद आदिष्ठानम. हेंची भागवतम अंतू सेकेंड कॅन्टो अंतू 5th चॅप्टर ऑनवर्ड्स येता विचारण कोणाल म्हळ्यार ब्रह्म आणि नारदाल कन्वर्सेशन. खंयचे विशय एगेन सेम क्रिएशन कशी म्हणून महाविष्णू कोण गर्भोदक्षाय विष्णू कोण आणि क्षीरोदक्षाय विष्णू कोण म्हणून फुल्ल
मैत्रेय फर्स्ट हांव सांगलें मैत्रेय आनी शौनक ऋषी थंय तांगेल कन्वर्सेशन. नेक्स्ट कोणाला घेता आसा ब्रह्माले आनी नारदाले. नारदाक येता कसं नारदान दिसता कसं म्हणल्यार ब्रह्मची मुख्य म्हणून तागेल निमित्त हें सृश्टी दत्ता आसा म्हणून ब्रह्म सांगता मिगेल निमित्त सृश्टी न्ही मिगे पयशी वयरी सृश्टी कोण आसा म्हणून भगवंत पुरा विवरण दिता. कोण दिता आसा ब्रह्मा. तो सेकंड कॅन्टोन तो 5th चॅप्टर ऑनवर्ड्स हें विवरण ब्रह्म दिता. नारद मुनी कसं निमगे येता आसा यद रूपम यद अधिष्ठानम यद सृष्टम इदम प्रभु. प्रभू म्हणून आपयता आसा कोणाक ब्रह्माजीक तागेल बापूस तो. बट ब्रह्म म्हणता हा प्रभू न्ही प्रभू मगेल वयर आनीक सुमार आसाची. गर्भोदक्षाय विष्णू आसा आता क्षीरोदक्षाय विष्णू आसा गर्भोदक्षाय विष्णू वयरी आनी महाविष्णू आसा कारणोदक्षाय विष्णू आसा म्हणून 5th चॅप्टरान तो फुल्ल एक्सप्लेनेशन दिता. विराट रूपाचे एक्सप्लेनेशन ब्रह्म दिता. विराट रूप म्हळ्यार इट इज ए टेम्पररी फॉर्म ऑफ द लॉर्ड. कशी आमी सांगताची आमी पुरुष सुक्तांतू पुरुष सुक्त वाजितान आमी सांगता कशी की भगवंताले एक अंग तोंड म्हळ्यार कसलें दोळ माथ्य म्हळ्यार खंयचें आनी शोल्डर म्हळ्यार खंयचें आनी भूर लोक म्हळ्यार भगवंताले नाभी आमगेले भगवंताले नाभीचे आनी पाद म्हळ्यार तोगूच लोक 7 प्लॅनेटरी सिस्टम ताचे एक्सप्लेनेशन ब्रह्म दिता. हें खंयच्या म्हळ्यार प्रेझंट गर्भोदक्षाय विष्णू दुखून भायर येयले 14 प्लॅनेटरी सिस्टमाचे ब्रह्म विवरण दिता. हें सांगता की कोणाक नारद मुनीक सांगता. हे कन्वर्सेशन आमी खंय पळयलें हे कन्वर्सेशन सनातन गोस्वामी आनी चैतन्य महाप्रभुले सेम कन्वर्सेशन सेम एक्सप्लेनेशन. गर्भोदक्षाय विष्णू कोण क्षीरोदक्षाय विष्णू कोण कारणोदक्षाय विष्णू कोण म्हणून नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कोण पळयलें आमी हें पळोवपा म्हण जाल्यार ब्रह्माले आनी नारद मुनी. अनेक कन्वर्सेशन कोणाक पळयलें अनेक कोणाक उडक आसास की आतां सांगिल्लें सुत गोस्वामी आनी शौनक शौनकाले सेम. बट हें पुरा भगवंत खाली एक श्लोकांतू भगवद्गीतेन सांगता. 9th चॅप्टरांतू सांगता कसं म्हळ्यार प्रकृतीं स्वाम अवस्तभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्ण अवश्यम प्रकृते वशात. हें मिगेले कॉस्मिक भौतिक जगत मिगेले अंडर जावन आसा. मिगेले हाजे निमित्त अगेन एंड अगेन इट विल बी appeared and it will be disappeared. मिगेले इच्छे निमित्त it will be annihilated under my direction. कोण सांगता आसा हम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजते मा बुधा भाव समन्विता. भगवद्गीता कसं म्हणून सांगल्यार आमगेले एक शिकताना मस्त टेक्स्ट बुक आसता ताजी एक गाईड अशी मे ह्या विवरण आमी तुमकां पळोवपा म्हणून जाल्यार प्रत्येक आमगेले शास्त्रांनी मेळटा. हें आय हॅव टेकन ओन्ली फ्रॉम 3 बट तुमी विंगड पुराणांत पळयल्यार हेची अंत पुरा मस्त हें दिता आसता. तांणी भगवद्गीता कितले आमी अर्थ कोण घेवपा म्हणून आमकां मनशाक कित्याक म्हळ्यार भगवद्गीते निमित्तची आमकां एक जिस्ट दिता भगवंत कसं तागेले कसं म्हणचे तागेले एक शक्ती कसले म्हणून सांगता. कित्याक म्हळ्यार भगवंत अर्जुनाक सांगता 10th चॅप्टरांत खंयचे ते श्लोक म्हाका कळून आसले आतां अथवा बहुनैतेन किं ज्ञानेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदम कृष्ण एकांशेन स्थितो जगत. मिगेल एक अंशाचे हे भौतिक जगत एक अंशा दिकून आसता.
भगवंत 10th चॅप्टरान सांगता एक अंशेन स्थितो जगत हे पुरा मुगेल एक अंशा निमित्त असतं त्या निमित्त तो अर्थ कोण घेवच्याक भारी कष्ट आमकां कितले जन चर्चा करता आपलं खंयचे तुम्ही विष्णू पुराण घेयाची खंयचे पुराण घेयाची गरुड पुराण घेयाची तांतू बरें हाजे विवरण आसता हांव कितें सांगता आसता म्हूण सांगल्यार महाविष्णू कोण तागेल निमित्त कारणदक्षा विष्णू कोण म्हणून आमकां कितलेय पटी वाजी येयल्यारीची हांगेल कन्वर्सेशन वाजिल्ल्यारीची आमकां अर्थ जावचे मे बी ए स्मॉल पोर्शन प्रधान कसले महातत्व कसले तदनंतर माया कसले हे पुरा आमकां अर्थ कोण घेवच्याक भारी कष्ट कष्ट म्हूण न्ही आमकां तितले एक जिज्ञासू आसका उत्साह आसका ताजे वयर आमकां एक निश्चय आसका धैर्य निश्चयवर आसका ते आसल्यार मात्र आमकां तें एक ज्ञान मेळटा ते ज्ञान मेळून घेवन कसं प्रयोजन आमकां ताजे वयर भगवंता वयली एक प्रीती आयली म्हूण जाल्यार भगवंता वयली आमकां तागेले एक शक्तीच आमकां अर्थ कोण घेवचे जाता म्हूण जाल्यार तें आमकां तें अनुकूल जाता म्हूण जाल्यार तें आमकां भक्तीन मुखारसून वचचें जाता बट तेंच आमकां त्या ज्ञाना निमित्त आमकां कसले एक आमकां भक्तींत अनुकूल जायना म्हूण जाल्यार आमी हेंच भौतीक लोकांत चिरकून पडटाची ताजे कितें भगवंत सांगता सर शृण्वता सुखता कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयंतोस्ति अभद्राणि विदोनोति श्रुत्सताम ते भगवंताल भक्त कोण आसता पळय श्रुत सताम म्हळ्यार एक भगवंताले एक डिवोटेड लायफ फॉर कृष्णा ओनली तो कसं करता भगवंताले चढाव जावन तागेले पुण्यश्रवण कीर्तन करता आसता तागेले लीला तागेले माधुर्य लीला आनी पौगंड लीला हे पुरा अर्थ कोण घेवचे पळयता आनी भगवंताले कसो म्हळ्यार तागेले एक नाम जप करचे तागेले पुण्यश्रवण कीर्तन कृष्णान तें सांगिल्लें आसा 4th चॅप्टरांत भगवद्गीतांत खंयचे म्हळ्यार जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन भगवंताले लीला जन्म कर्म च मे दिव्यम तागेले लीला अर्थ कोण घेवच्याक कष्ट तागेले ऍक्टिव्हिटी अर्थ कोण घेवच्याक कष्ट बट वेन यू अंडरस्टँड दॅट वन ट्रान्सडेंटल ऍक्टिव्हिटी केदन आमी जीवन सोडता की तदनंतर आमी हे भौतीक लोकां देखून आध्यात्मिक लोकां वचचे जाता त्या निमित्त आमी चढाव जावन घेवन हे केलो फावटी डावट येता हे महाविष्णू लांगा देखून इतले जगत येवचे जातवे इतले भौतीक जगत येवचे जाता म्हणून कृष्णाले आमकां प्रश्न येता केलो फावटी ते आमी अर्थ जाता की ते खाली ग्लॅन्सान कशी ते जिवात्म पुरा ताका जीव हे मेळटा और पुनश्चेतन मेळटा तागेल हृदया पोट्टा भितर आशिल्ले देखून सडन घेवन कशें ते अनेक जगत येताची थंय देखून गर्भोदक्षा विष्णू देखून आमी कशी ब्रह्मालांत देखून येताची अनेपास जीव कशी येताची 84 लाख स्पिसीस कशी येताची हे महात्व कशी उत्पत्ती जाता म्हणजे आमकां डावट येता वाजितात केलो फावटी बट इट्स क्वायट नॅचरल बट आमी ताजे वयर चड आमी हें करनाशी हे कित्याक म्हळ्यार महापुराण भागवत महापुराण भागवतम हे हाजे वयर कसलेच कल्मश ना हांतू ऋषीन सांगिल्लें सूत गोस्वामीन सांगिल्लो आनी हाजे वयर सनातन चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लो आमकां ताजे वयर कसलेय एक डावट आसना आमी कित्याक म्हळ्यार आमी आतां एक केलो चढाव जावन कसो नासल्याची म्हळ्यार आमी एक सायंटिफीक बॅकग्रावंड आसता सायंटिफीक हाजे वयरची की आमकां विदाउट सीईंग द एक्झॅक्ट will not have without seeing the thing without having a proof आमी कसं लागताची हे पट्टी म्हूण लागताची बट भागवत वाजिता गेल्यार आतां सांगिल्लें म्हण की हांवें हृदयंतोस्ति अभद्राणि अभद्र आशिल्लें आमगेलें हृदया भितर आशिल्लें हें कल्मश आशिल्लें वता.
या खाली भागवतम अंत वाजिल निमित्त मात्र कळतं आमगेले जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास आमगेले हे स्वरूप आमकां स्लोली स्लोली अर्थ जावचे आसा तदनिमित्त आम्ही पुरुष अवतार भगवंताल खंयचे पुरुष अवतार म्हळ्यार भगवंताल महाविष्णू अवतार देखून क्षीरोदक्षाय विष्णू गर्भोदक्षाय विष्णू आणि क्षीरोदक्षाय विष्णू हे अवतार अर्थ करून घेवपा म्हळ्यार सेकंड कॅन्टोचे 5th चॅप्टर ऑनर्स खंय नारद मुनीन प्रश्न निमगेल्लो आसा यद रूपम यदस्ति यद अधिष्ठानम यद संस्थम यद सृष्टम इदम प्रभू हे अर्थ कोण घेवपा म्हळ्यार आमी भागवतम वाजो करता सेकंड कॅन्टो 5th चॅप्टर ऑनर्स थंय ब्रह्मान विश्लेषण दिलेलें की प्रभू कोण म्हणून घेवन आमकां सांगिल्लें आसा आनी तेंची भारी चंदाय रुपारी चैतन्य महाप्रभून सनातन गोस्वामीक विवरण दिलेलें आसा भारी चंद रुपार भारी ते वाजूचे मध्य लिहिला 20th चॅप्टर आनी ते वाजूचे गेल्यार आमकां कितलो आमी केलो पटी आमी दिसता की आमकां केलो जाणाक स्कूला वचचें म्हळ्यार कश्ट तेंची तुमी खंयचे स्कूला वच चेडवांक स्कूला वचचे आनी तुमी एक भारी खतर रुपार सांगलें म्हणून जाल्यार दे वील ग्रॅस्प दॅट इजिली केलो पटी द सब्जेक्ट तशीच सनातन गोस्वामीक चैतन्य महाप्रभून विवरण दिलेलें आसा भगवंताल खंयचे रूप म्हणून तें भारी खुशी जाता केलो पटी आमी चैतन्य चरितामृताचें कितें सांगता चैतन्य चरितामृत इज पोस्ट डॉक्टरल म्हणून त्या अंडरस्टँड करच्याक आमी फर्स्ट जावन घेवन भगवद्गीता वाजून घेवपा भगवद्गीता वाजिल्या नंतर भगवद्गीता खंयच्या श्लोका नंतर तें भागवतमांत येता म्हणून भगवंतान कसं सांगिल्लें आसा कृष्णत्व स्वयं भगवान स्वयं भगवानान कसं सांगिल्लें आसा म्हणून ताण सांगिल्लें आसा तें आमी अर्थ करून घेवन मुखासून गेल्यार आमगेलें जीवन सार्थक जाता आनी आमकां भगवंत कोण म्हणून अर्थ करून घेवच्याक साध्य जाता तें सांगून घेवन ह्या आजी पळयले तसले खंयचे गर्भोदक्षाय विष्णू महाविष्णू कारणोदक्षाय विष्णू गर्भोदक्षाय विष्णू आणि क्षीरोदक्षाय विष्णू ह्या तिनीची विराट रूप अंतू खंयचे म्हळ्यार गर्भोदक्षाय विष्णूले हांगा येता ब्रह्माले आनी नारद मुनीले कन्वर्सेशन अंतू वेरएज सनातन गोस्वामी आनी चैतन्य महाप्रभू हंतू मेन जावन घेवन महाविष्णू विवरण येता आसा महाविष्णू विवरण देता आसा त्यानंतर भगवंतान सांगिल्लें ह्या पूर कारण हांवची सर्व कारण ब्रह्मान सांगता आसा सो हे अर्थ करून घेवपा म्हणटले वी हॅव टू टेक अ शेल्टर ऑफ गुरु अँड स्टडी भागवतम अँड Bhagavad-gita systematically. Thank you so much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama.